प्रदीप किती आला हो रस्तो मरे हांगा गेली फाटली 4-5 वर्सां हो हांगा टोटल वर्सूय भर असोच म्हणजे 365 डेज असोच होणक्यांनी आहा. हांगा लोक रावतात रातच्यो मरे 11-12 कोण रस्त्यार पडटात तांकां होणके दिसना. फास्ट स्पिडीन येतात, मोटारी परतात, मोटरसायकलींसून लोक पडटा. ते दीस एक बायल भुरग्याक व्हरतना पडली आनी मागीर रातचे 12, 1, 2, 3 आमकां घरांतले कोण न्हिदले तांकां हांगा उठोवंक येवचें पडटा, तांकां पळोवचें पडटा कितें जालां तें आनी तांकां हेल्प करचें पडटा. त्या घरांतलो एकटो आयलो विडो ते दीस ताणें तांकां आयस हाडून दिलो रातचे 12. हे सद्दां चालू आहा. हे आमदार ह्या पार्टीसून त्या पार्टीन उडे मारूंक जालो. रस्तो हाडलो म्हणजे हांगा पडत आहा लोक पडटा. तो रस्तो सारको करा इनॉग्रेशन केला रस्तो करता म्हणून आणि अजूनही करूंक ना. आमचो प्रश्न कितें आहा की आमदार हे सायडीसून ते सायडी आतां पयर हांगा 14 नाल्ल फोडले सरपंच उपसरपंच सगळे मेंबर बाकीचे कोण आज खंय आहा कोण. आज एकटो मनीस हांगा कित्याक येना ती बायल पडल्या तिचो पांय मोडला ते विचारपाक. आज ह्या मंडळाचो अध्यक्ष खंय भाजपाच्या सालिगांवचो कोणूच ना. पयर 17 लाख मोडले आनी आमी हांगा रस्तो करतलो म्हटलं 15 दीस जावन गेले म्हयनो जायतालो केन्ना करतले. ही होणकुला म्हणटात तुम्ही ही सगळी होणकुला खंयसून हांगासून थंय पर्यंत. आपण आयज पडली कोण ती ही पण पडले ही पाय पडलं बाबडी ही पाय हिंगा बसलं ही पाय तिचा पाय पडला. पळत पडलं लाय दोन त्यांच्या माशी थोडा ऊपर करो गाड़ी किधर कशी पडली ती बायकार डीपी बायकार पडली. पाय पिन करतो दाखव रे त्याची ओ पाय दाखव रे सर आणि तोंडाक लागला पाय कपाला नाही त्या नाही रे हे बाय हांगा लागला हे मेन पोझिशनाक लागला हाडाक ते उठांक जायना ताका. गव्हर्नमेंटाक पीडब्ल्यूडी सांगला आम्ही पंचायतीन 1000 फावटी सांगल्या आणि पंचायतीन सांगलेले चवथ जातकूच घालता म्हणून आणि चवथ जावन आता दिवाळी जावन गेली. आता परत दुसरी चवथ येसर रावता का पावस येसर रावता ते आम्ही नकळो. 5 साला म्हणून सांगता प्रत्येक फावटी आमकां सांगता वर्स 5 साला हांगा पेवर्स घालपाचे आसा म्हणून आता खूप फावटी आयकता आमी. नाल फोडला कितले सांग मरे नाल कितले फोडला पळय सांगले मरे 14 नाल खबऱ्या जाल्यार 14 नालांचे तेलूय काढून हाडले. म्हजें नांव कृष्णा वालोजी फ्रॉम सालिगांव ओनली फाटला. हांगा 14 नाल फोडून इनॉग्रेशन केल्लें आहा पूण अजून काय एक टायल्स लागना हांगा पेवर्स घालता म्हणजे सांगल्या पळय ते हांव नको ते नाल्लाचे दिसता मरे तेलूय काढून गांवार जाले ते सोंपले तेल काढून माथ्याक ल्हान ते आतां हांगा वचचें पडटलें लोक दुसरो पडटलो आनी कोणी पडोनी म्हणून. हे कांय जावपाचें ना. हे गेली 8 वर्सां अहेंच आहा हांगा कांयच जावपाचें ना म्हाका दिसता. आनी एक्सिडेंट बीन खूब जाल्या अशें लोक अरे हांगा त्रास जाता पळय लोकांक पळय चलपाक हांगा पावसान एक त्रास जाल्या. आमी स्वता हांगासर हांवें आनी तो रामदास आमचो पंच मेंबर ऑफ द मुड्डावाडी आमी स्वता दोगांयनी हांगासर आमचे पयसो खर्च करून आमी हांगासर फातर घातलेलो एक टायम. आमकां मागीर PWDसून कॉल येयले की तुमी करूं नाका आमी करता म्हणून. मागीर हाजे तो फातर पेवज हे लोबर हाडून घातले हांगा फोडले. तेज्या उपरांत आनी कांयच ना. आतां 10 दीस जाले पेवजांचे कितले आसूं हांगा नाल फोडले इनोव्हेशन केला म्हणून काय अजून काय ना. आतां म्हाका खबर ना कोण न्हिदला पळय तो सरकार न्हिदला काय आनी कोण न्हिदला तो कळना. सध्या तांकां मंत्रीपद मेळना ना रे खंयच्या हेचे चेअरमॅनशिपूय मेळना. ह्या आमची मतां घेवपाची आनी हेवटेसून तेवटे उडी मारपाची आनी खावपाचे पयशे आनी काबार करपाचे. आयज कोण आहा एक पंच मेंबर ना सरपंच ना डेप्युटी सरपंच ना. आमकां भाजपाचे कमिटीचे कोण कोण आहा ते हांगा ना. खंय आहा कोण पडटा तांकां रातचे आमी खोलचें पडटा. प्रदीप बाबा गाडी येयल्ली माती घालपाक काय कितें घालपाक ती परतयली हांगा घालूच नाका म्हणून सांगला कारण आमकां धूळ जाता आमच्या अख्ख्या घर मेरेन फाट मेरेन सगळी धुळान भरला. तरी आसतना ती सद्दां उदक घालता 3 टायम. प्रदीप बाबा तुम्ही कंप्लेंट बीन करतले पुलिसांनी ना पुलिसाक आनी कोणाक पुलीस कित्याक करतले पुलीस कांयच करूंक शकना. रस्तो हाडून मागीर कितें फायदो जातलो. तुज्या माध्यमांतल्यान ताका कळटलें न्हू हांगा कितें जालां पळय तें. तुज्या माध्यमांसून या गोंयकार होण्या माध्यमांसून तुवें हें केलें कळटलें न्हू कितें जालां हांगासर आनी लोक हांगाले कितें साफर करता पळय ते शेजारी आहा पळय नेबर आहा पळय ते कळटलें न्हू. मातशें तरी दोळे उगडटले कान तरी उगडे दवरतले बाबा आयकोंक तरी येतले. पयना ते कुड्डेच जाल्ले पूण पयना ते तरी उगडटले न्हू मातशें. काल जेन्ना एडवोकेटाक मारलो पुलीस एक्शन कितले दीस जायनासली जेन्ना चक्का जाम केलो रायबंदर तेन्ना दोळे उगडले आनी आयज तांकां सस्पेंड केल्या. तशें आमी आयज हांगा हाडून पळोवया तरी कितें जातालें आमचें. फाल्यां सुद्दां सोडची ना आमी हांगासर आनी व्हडले हाडून घालतली.
व्हडले ट्रक येईना तोपर्यंत आम्ही रस्तोच सोडिना हांगा गाडयांक सोडिना रस्त्या वयल्यान गांव असू न्ही तर अशी खबर आसा हांगा लोकांनी रस्तो आडायला खूब हांगा रस्त्यार खड्डे जाला PWD इंजिनियर ते म्हणटात कांय काम करिना हे पळयात लोकांनी फातरां बीन घालून हो रस्तो आडयल्लो आसा आनी लोक म्हणटात की जो पर्यंत रस्त्याचो कांय अश्युरन्स मेळना तो पर्यंत हे ट्रॅफिक हांगासरल्यान सोडपाक ना हांगा पुलिसूय आयिल्ली आसा पूण अजून पर्यंत तेंच्यांनी लोकां कडेन विचारूंक ना काय रस्तो कित्याक आडयला हे बीन कांयच तांचे कडेन विचारपूस करूं ना आमी पळयतात की लोक परते वचोंक लागल्यात म्हाका खबर आहा की रस्तो सोडिना म्हणून हांगासरल्यान हे पळयात खड्डे लोक MLA BJP मिनिस्टरांक ब्लेम करतात